भुरग्यांनो, आयज आमी निबंध बरोवपाक शिकया। निबंध म्हळ्यार जो विशय दिला ताचे विशीं कांय म्हायती बरोवप। आमी सुरवेक एक विशय घेतला, ताचें नांव आसा माड। आतां माडा बद्दल आमी कांय म्हायती बरोवया, चित्रान पळोवया आनी बरोवया। चलात तर। गोंयचें मुखेल पीक जावन आसा नाल्ल। नाल्ल हो माडाक लागता, हे खूब नाल्ल। हो माड एक खूब उपेगी झाड जावन आसा। माड चड करून रेवट आनी खारे हवेन बरो पोसता। माडाच्या ल्हान झाडाक कवाथो म्हणटात आनी फळाक नाल्ल म्हणटात। माडाच्या तरण्या फळाक आडसर म्हणटात। आडसराचें उदक रुचीक आनी गोड आसता। दोतोर दुयेंत मनशाक आडसराचें उदक पिवपाक फर्मायता। नाल्लाची कातली, जी हांगा धवी दिसता ती कातली जेवणा खाणांत वापरतात आनी तरेकवार जिनसय करतात। सुक्या नाल्लाक खोबरें म्हणटात। खोबऱ्या पासून तेल काडटात आनी त्या तेलाक खोबरेल म्हणटात। माडाच्या कांडा पासून वाशे करतात। ताच्या सोण्णा पासून काथो करतात आनी ह्या काथ्या पासून सूम, दोरयो, राजू, पांयपुसणे करतात। व्हिरांच्यो सान्नी करतात। कट्टे पासून दवले, बटण, फणी आनी खेळणी लेगीत करतात। हे पळय, चुट्टा पासुनूय खेळणी करतात। देवाकय नाल्ल दवरतात। हिंदू धर्मान कसलेंय बरें काम करतना नाल्ल दवरून सुरवात करतात आनी ह्या पुजेक दवरतात त्या नाल्लाक श्रीफळ अशें म्हणटात। माडाचे जायते उपेग आशिल्ल्यान ताका कल्पवृक्ष अशें म्हणटात। हो हांवें बरयल्लो निबंध, तुमी वाचात आनी असोच निबंध तुमचो तुमी बरोवपाक शिकात।